देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 24:5 वोड 17-37. जेसून आपल्या शिसांक म्हटलें, सोमोत वो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी सोजमू नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यान घडूंक जाय तितलें घडले शिवाय समुद्दी वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगुना जावची ना. म्हणटच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांकूय शिकयत, ताका सुर्गीच्या राज्यान चोगल्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांकूय शिकयत, ताका सुर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतली. शास्त्राच्या आनी फारिसेवाच्या प्रामाणीकपणा परस तुमचें प्रामाणीकपण अदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी सुर्गीच्या राज्यांत कधीच भितर सरूंक पावचे ना. जिवेशी मारूं नाकात आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो, अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो मान धर्म सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोणाची कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंच कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचें मोदें उपरासलोलो तोंडो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बंदखणीत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगता, निमाणी दोमडी फारीक करून सोर थंयसरलो तूं सुटचो नाय. सांगलोलें आसा तें तुमी आयकलां, प्रद्वार करूं नये. तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामचारी दोळे लायत ताणें आपल्या काळजान तिचे कोडे प्रद्वार केलो, तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयीक जायत जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड एमकोणांत ओडून घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाच जाल्लो तुका अदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयीक जायत जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड एमकोणांत गेल्ले परस तुजो एकूच सांदो बिगडलोलो जाल्यार तुका अदीक बरें. हाचे भायर अशें सांगलोलें आसा, कोणूच आपले पोतिनीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें तिका लग्न मोडणेचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगता, कामसाऱ्याचें एकूच कारण भायर रावन आपले पोतिनीक सोडून दिता तो तिका प्रद्वारीन जायशी करता. आनी कोण तसले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो प्रद्वार करता. आनीकूय पुर्विल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सुपूत मोडूं न्हय पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोलो सुपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगता, सुपूत निबेल दिवं न्हय जावं सुर्गीच्यान कित्याक देवाचें शिवासन तें, जावं प्रितुमेच्यान कित्याक ताच्या पांयांची मोनय ती, न्हय म्हूण जेरुसलेमाच्यान कित्याक व्हड राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सुपूत दिवं न्हय कित्याक
ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलें जावन दी, होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचे वोन ओगलें तें वायटोव्यान कोडलें येता. देवाचें उतर, देवाचो व्हड उपकार. आयच्या वाचपान आमकां दिसून येता जेजूक नाका आमी वयल्या वयर समृद्धीचे कायदे पाळूंक, पूण ताका जाय खऱ्या काळजान आनी भावार्थान आमी हे नेम कायदे समजूंक आनी जियोंक. जेजू आमकां उगडास कोत्ता की बागिवोन जिवीत जिवोवपाक म्हणल्यार न्हयच भायल्यो धर्मीक चाली रिती पाळप. बोगोर भितरल्यान आमी आमची काळजां मोगाची, बोगसण्याची आनी काकलुतेची करप आनी ज्यो वस्तू आमकां पातकान घालतात त्यो पयस करप. न्हयच उतरांचो बोवाळ, पूण कोन्यांनी दाखोवंक. आमी खऱ्यांनी नेम कायदे आमच्या कोन्यांनी जिवंक जेजू आमकां सगल्यांक आपयता. आमेन.